नमस्कार. आयच्या पॉडकास्टान नरकासूर दिवाळी हाच्या संदर्भात म्हज्या मनात ज्यो प्रतिमा आसात ताजेर हांव उलोवंक सोदतां. आनी तुमच्याय मनात अशे तरेच्यो प्रतिमा आसात काय कितें? हांव जाणा म्हजे पिळगेच्या लोकांच्या मनात अशे तरेच्यो प्रतिमा आसात, कारण ल्हानपणासान आमी तें पळयलां. म्हाका याद जाता हांव अशें 6-7 वर्साचो आसतलो, 65-67 हो काळ. आमी ल्हान न्ही, आमकां न्हिदताले आमी, पूण दिवाळेचे खूब पयलीं आमकां उठयताले. कारण दारान भितर तें वाजप आमकां आयकूंक येतालें. कटार घुम, घुमचे कटार घुम, घुमचे कटार घुम, घुम घुम, घुमचे कटार घुम. म्हणजे तें म्हाका अजुनूय न्ही अशे तरेचें वादप, हें संगीत आयकून म्हणजे आंगार अजुनूय कांटो उबो रावता. आनी आमी आमकां भायर हाडटाले आनी तो असो भव्य दिव्य नरकासूर असो दारान उबो. आनी गोंयान जो नरकासूर करतात न्ही, ते मडगांव मातशें वेगळें. मडगांवां पोकळ अशे नरकासूर आसतात, तातूंत भितर एकलो मनीस वता आनी तो नाचयता. आनी तो सारको संगिताच्या तालार, आनी तसोच कृष्ण तो सारको नाचता. आनी नरकासूर तर सामको इतलो सुंदर, कटार घुम घुम, घुमचे कटार घुम असो तो मागीर टर्न जाता. आनी ताका अशें फुलिल्ले येयल्ले आसतात रंगीत, ताजे कपडे अशे सामके भरजरी ताका वेश दिल्लो. आनी तो न्ही ते घुम वयर सरतना ते अशे फोली अशे वयर सरतात. घुम घुमचे कटार. ते अजुनूय म्हजे मनान ह्यो प्रतिमा आसात. मागीर ताजे फाटोफाट आमी दामोदरा साला, कोमांतल्यान दामोदरा साला कडेन वताले. साला मुखार तो परत इतलें सुंदर तें सगळें नाचतालो. कृष्ण ताका येदो असो कृष्ण, आनी येदो व्हडलो तो नरकासूर, येदो असो कृष्ण ताका मारता. ह्यो प्रतिमा आमच्या दोळ्या मुखार दिवाळेक आसात. म्हणजे तुमी जर म्हाका विचारलें तुमच्या घरांत कितले तरेचे फोग करतात, तुमी फोग लायताले काय ना कितें, तुमी दिवाळेक आकाशदिवे कितले लोक तयार करताले, हाचे परस म्हज्या मनान दिवाळी म्हळ्यार ल्हानपणान आमकां उठोवन भायर हाडप आनी हो नरकासूर घुमचे कटार घुम, घुमचे कटार घुम. अजुनूय हें संगीत जर वाजलें न्ही, म्हाका सामकें म्हणजे ल्हव फुलता. आनी म्हज्या मनान तें सामकें एक भितरल्यान एक असो ओढो निर्माण जाता. मागीर हांव सुद्दां हें वाजोवपाक लागलो. म्हाका याद जाता मागीर स्पर्धा जावपाक लागली जाल्यार खुबशे कडेन हांवें हें शिमेळ धोल हांवें वाजयला. कारण ताचे भितरल्यान म्हाका ह्या संगिता बद्दल एक ओढ. म्हणजे हांव नरकासूर बरो, कृष्ण कित्याक ल्हान, नरकासूर येदो व्हडलो कित्याक, ताका इतलो भरजरी कित्याक करतात, ह्या सगळ्या हाजे परत ते म्युजिकांतल्यान पळय ह्यो सगळ्यो प्रतिमा पळय निर्माण जाल्यात. त्यो प्रतिमा म्हजे खातीर खूब व्हडल्यो, आनी त्यो म्हज्या काळजांतल्यान हांव आसा म्हणून त्यो केन्नाच ना जावन वचपाच्यो नात. म्हणटकीर म्हज्या मनान अजुनूय दिवाळी म्हळ्यार नरकासूर अशे तरेचो, म्हज्या मनान अजुनूय तो कृष्णान, म्हज्या मनान तें लोकसंगीत. आनी हो नरकासूर म्हाका दिसता आतां लोकवेदाचो भाग जाला. हांव आतां विनायक बाब खेडेकर जे लोकवेद तज्ञ हांचे कडेन उलयतालो. ताणें तेंच सांगलें की तो म्हणपाक पयलीं म्हापश्यान आपल्याक याद जाता सगळ्यान पयलीं नरकासूर जालो. तो म्हणटालो तेन्ना पुर्तुगीज काळान जालो. एक वायट दुश्ट शक्तीचो नाश करपा खातीर नरकासूर तेन्ना तयार केल्लो. पूण म्हजे कोतान त्याच काळान मडगांवय जालो. तें हांवें ताका याद करून दिलें की आमी ल्हानपणान तेन्नाच गोंय मुक्त जावन जवळ 6-7 वर्सां जाल्लीं. सो ताजो अर्थ ताज्याय पयलीं एक 10-15 वर्सां म्हणजे मुक्ततायेचे पयलीं सुद्दां हो नरकासूर चालू आशिल्लो. आनी तो नरकासूर खेळयतालो. तो म्हणपालो तेंच दुश्ट शक्तींचो नाश ह्या नदरेन म्हाका दिसता नरकासूर तो तयार केल्लो आसतलो अशें तो म्हणटा. पूण म्हाका याद जाता हो गोंयान भितर नरकासूर करतालो कोण. म्हाका याद जाता ल्हानपणान आमकां सांगतालो बोरयेचो नरकासूर हा म्हणून. पूण बोरयेच्यान तो येनाशिल्लो. त्या काळार न्ही बोरये, आडपय, मागीर मडकय ह्या सगळ्या एरियेंतल्यान खुबशे लोक मडगांव आयिल्ले. कश्टाळू लोक, तांच्यो बायलोय काम करताले, दादलेय काम करताले, आनी हे सगळे न्ही एकठांय येवन हो नरकासूर करप. आनी ताका लागून तो बोरयेचो नरकासूर आमी म्हणप. तो आयलो की आनी ते लोक सगळे आमच्या वाड्यार कोमान सगळे लोकांक वळखताले. तांच्या घरांनी काम करताले, तांच्यो बायलो काम करताल्यो. सो तांच्या घरांनी येवन ते सामके आनी इल्ले नेटान वाजोवप, आनी इल्ले तांकां इल्लो जोर येतालो, वाजोवपाक एक नेट येतालो. आनी तांचे फाटल्यान हे सगळो कामगार लोक आमचे दामोदर साला मेरेन वताले आनी ताचे थंय दहन जातालें. आज आमी जेन्ना फाटल्यान वळून पळयतात तेन्ना ह्यो प्रतिमा आमकां दिसतातच. पूण आज आमी कितें पळयतात? आज हांव पणजे रावता तेन्ना हांव पळयतां की रस्त्याचेर भव्य दिव्य सामकें नरकासूर. फाटल्यान आमी जर पळयलें आमच्या गोमंतकाच्या ऑफिसा मुखार एक रस्तो आडोवन एक व्हडलो नरकासूर केला. सांतिनेज केला. म्हणजे ते रस्त्यार. आनी आमी अशें आयकलां की हांगचे आमदार मंत्री लोकांक सढळ रस्ते पयशे दितात म्हणून, आनी त्या खातीर तयार करतात. आतां हातूंत भितरल्यान एक वायट गजाल घडटा, रस्ते आडायतात. मोठ्यान म्युजीक, हांवें कटार घुम हें जें पळय लोकसंगीत आसा तें दिसत ना. मोठ्यान ते कसले तरी मोठ्यान संगीत लायिल्लें आसतना लोकांची न्हीद पेड्यार करता. हायकोर्टान त्या संदर्भान बरी एक बडी मारल्या. 10 मेरेन तुमी हें सगळें सोंपोवपा जाय. नरकासूर तुमी केन्नाय लासात, पूण मोठ्यान सामके कान फुटपी आवाज लावपाक दिवपानात. आनी पारंपारीक
लोकवाद्य तर वापरपच ना, खंयचे तरी एक तयार म्युजीक काडून मोठे मोठ्यान लावन लोकांची न्हीद कळप, हे हो उद्देश. पूण तातूंत भितर कांय बऱ्यो गजाली घडटात. हांव पळयतां मडगांवां नरकासूर स्पर्धा जाता. आतां ते श्रीकृष्ण नरकासूर वध स्पर्धा म्हणटात. कांय लोकांचे पळय क्रिटिसायज करपी लोक आसात तांकां दाखोवपा तर ते करतात. पूण मोठ्या प्रमाणाचे नरकासूर केल्ले, थंय पारंपारीक वाद्यां आसतात, थंय कृष्ण बरे तरेन नाचता, नरकासूर नाचयतात, ह्यो गजाली बऱ्यो आसात. आनी नरकासूर जे पळय करपी लोक आसात न्ही, तांचे कांय मॅनेजमेंट तांचे पळय जे चलता ते खूब बरें. पब्लीक फंडींग म्हणून जो कन्सेप्ट आतां आयला, तो कन्सेप्ट ते पळयता न्ही, एक नरकासूर करतना आमदार पयशे दिता आसतले, पूण तितलेच ते पयशे लोकां कडल्यान वचून उबारतात. तांकां कला जे पळय आवड आशिल्ले लोक इनवॉल्व, तातूंत फोली लावप, एकलो कोण तरी ताजो मुखवटो तयार करता, दुसरो कोण तरी ताचें आंग, हांवें पळयलां सांतिनेज सामको असो बॉडी बिल्डींग केल्लो असो नरकासूर, हें करपाक ताचे स्नायू दिसतात, म्हणजे एक ताका एक कला लागता. एकलो कोण रुपडी करपाक एक्सपर्ट आसता, दुसरो फोली लावपाक एक्सपर्ट आसता, तिसरो पूर्ण ताजें जे पळय आकार आसा तो करपाक एक्सपर्ट. सो हातूंत भितर पब्लीक फंडींग आयलें, हातूंत भितर कला कुसरीचें काम आयलें. सो दीस इज रियली समथींग ग्रेट. सो आमी तें कित्याक हाडोया, नाका करप नाका अशें कित्याक म्हणया. आनी तातूंत भितर आनीकय आमी गजाली पळयतात ज्यो ना जावपाक जाय, विशेशता सोरो पिवप. अशें म्हणटात की ल्हान भुरगे नरकासुरा कडेन इनवॉल्व जातात आनी थंय खंय पयले सोरो पिवपाक शिकतात. ही गजाल वायट. पूण आमचें सोरो हें सगळे कडेन जालां. सोरो हाडोवपाक जाल्यार सगळे कडेन हाडोवचो पडलो. फेस्तांनी, फेस्ताचे भायर सोऱ्याचे मांड घाल्ले आसतात, ते पळयतात. जात्रांनी बियरेची बाटल्यो आनी थंय रिंग उडयल्ले आमी पळयनात, कोणें विरोध केला. जात्रांनी पळयतात भायर जर जुगाराचे पट पडिल्ले आसतात आनी भायर सोऱ्याची दुकानां, हें सगळे कडेन चल्लां. निमाणें ज्या पद्दतीन आमचो समाज फुडें वता न्ही, तर त्या समाजान ह्यो वायट करणी आसाच. पूण नरकासुराक त्यो आमी लावच्यो न्ही. म्हणजे नरकासूर केलो म्हणून भुरगे सोरो पिवपाक शिकता अशें न्ही. बरे तरेन ताका एक नवें मॉडर्न, एक नवी वाट आमी करून दिवं येतली. बरे तरेन नरकासूर हांव आमचे संस्कृतीचो भाग म्हणना. आमचे कल्चर, आमची संस्कृती आसाच. पूण हें पळय थंय पळय जें कितें म्युजीक वाजयतात, तातूंतल्यान नरकासुरा खातीर करपाची पळय जें कितें एक मांडणी, ताचे खातीर ल्हान भुरग्यांक बरी कलाकुसर. हांव जेन्ना मडगांव पळय ल्हानाचो व्हड जालो, थंय पळयलां ल्हान 10 वर्साचे 15 वर्साचे भुरगे नरकासूर करताले. इतले सुंदर. म्हजो एक फ्रेंड आसा वैकुंठ फोंडेकार, हो आपल्या घरा इतलो सुंदर नरकासूर करप. तो कितले वर्साचो, 12 ते 15 वर्सां आशिल्लो. म्हाका अजाप दिसता, एकलो आनी ताजे बरोबर एक ल्हान भुरगे, इतलो सुंदर नरकासूर. हें दीस इज समथींग व्हेरी कमेंडेबल. आमी ह्यो कलाकुसर नरकासुराचें पळय जें कितें रूप, नरकासुराचें पळय जो कितें एकूण तो पळय आव्हाट पळय तयार करतात न्ही, तो वायट अशें आमी म्हणूंकच शकनात. आनी एक मुद्दो सामको गरजेचो आनी ताजेर चर्चा करपाची गरज आसा की संघटन. नरकासूर करता तेन्ना आमी पळयलां एक 20-25 भुरगे एकठांय येतात, तरूण भुरगे. ते कोण एकलो पयशे कलेक्ट करता, कोण एकलो सगळे भुरग्यांक एकठांय हाडटा. तातूंत भितर म्हणजे रातचे उसरा मेरेन जागून सगळे लोकांनी कलेक्टीव एफर्टांतल्यान नरकासूर घडटा. कोण एकलो तें म्युजीक तयार करता, खंयच्यान तरी धोल हाडप, ताशे हाडप, आनी ते कोण एकलो वाजोवपी लागतात. हें सगळें न्ही एक संघटनात्मक काम. हांव म्हजे कांय सोशली मायंडेड फ्रेंड्सां कडेन उलयतालो, ते म्हणपाक की ना, नरकासूर हें वायट दृश्टीन वता. हें आमी एक परमनंट उरपा सारकें ह्या सगळ्या लोकांक हाडून एकठांय हाडून परमनंट उरपा सारकें कितें क्रिएटीव कितें घडोवचें न्ही. तातूंतल्यान एक बरें कितें तर घडटा. हांवें पळयलें तें अशें की हे जे पळय भुरगे जांकां ऑर्गनायजींग स्कील आसा आनी जांकां कल्चरा बद्दल वडो आहा, तेच म्युजीक प्रोग्रामांनी आसतात, तेच कला अकादमीचे नाट्य स्पर्धेन भाग घेतात, तेच कल्चरल संदर्भान जितले जितले घडटा ते थंयच आसतात. ती हांव अशें ना म्हणूं शकना नरकासूर करता तें वायट आनी बाकीचे नाटकां आनी संगिताचे प्रोग्राम करता ते बरें अशें न्ही. हो सगळो गोंयच्या निजाचो तरूण भुरगो. आतां एक गजाल खरी की तांकां एक जर बरें सोशल काम जर आमी जर दिलें, पूण आमचें सोशल काम कोण दितलो? फाटले आतां आमी एक 25 वर्सां जर फाटल्यान उडून पळयलें, अशे कितले समाजसेवक निर्माण जाले की जाणी तरुणाक घेवन काम केलें. एज्युटेशन जातातच, पर्यावरणा संदर्भात जागृताय कार्यावळी जातात, नाट्य चळवळी जातात आनी सांस्कृतीक क्षेत्रां भितर कांय बऱ्यो उपक्रमय जातात. पूण ह्या सगळ्या लोकांक एकठांय हाडून जी पळय एक पळय चळवळ कला क्षेत्रांत जावपाक जाय ती जावूं ना मान्य. अशें फक्त ह्याच आतांच्याच भुरग्याक दोश धरूंक उपकारना. फाटल्या 25 वर्सांनी हें काम जावं नाशिल्लें. सो आतांच वायट घडटा आनी पयलीं बरें घडटालें अशे तरेचो पळय जो मानसिकता घेवन पळय मनीस वता, तो मानसिकता ताची चूक. हें सांगपाचें आमकां धैर्य आसपाक जाय आनी तें चुकूच. आनी एक निमाणो मुद्दो हांव मांडूंक सोदतां. तें म्हाका सुचलें विनायक बाब खेडेकर हांचे कडेन उलयता आसतना. आमी ज्यो पळय कितें संस्कृतायजेशन म्हणून जो एक प्रकार जो पळय घडलो न्ही, की तुमचो देव, अरे तुमची सातेर देव, सातेर म्हणप तिका आमी शांतादुर्गा म्हणया. विनायक खेडेकर बरें सांगलें म्हाका,
विनायक नारायण शेणवी धुमे हांच्या पुस्तकांत तो उल्लेख आसा म्हणून की गोंयान भितर आशिल्ली ती सातेरच शांतादुर्गा नाशिल्लीच आनी तो शांत धुमे तेंय म्हणटा की ताजें संस्कृतायझेशन जें पळय जालें तातूंतल्यान अरे तुमी सातेर कितें म्हणटा सातेर हें नवें नांव न्ही त्या परस तुमी शांतादुर्गा म्हणया तो म्हणटा की खंयच्याच लोकवेदान शांतादुर्गा हो नाच शांता आनी दुर्गा ह्यो दोन वेगळे कन्सेप्ट तो म्हणटा ते गोंयान कशें एकठांय येतले मागीर ताका खंय ते पोएटीक कितें तर वेगवेगळ्या लोकांनी अर्थ भरले ना गोंयान भितर गोंयचे शांत प्रकृतीचे लोक म्हणून हांगा शांतादुर्गा तयार जाला तो म्हणटा हाका आधार दिवपी खंयचेच डॉक्युमेंट्स किंवा खंयचेच दस्तावेज नात ताका लागून तो तेच म्हणटा सातेरीचे मागीर आमी शांतादुर्गा मागीर केलें कारण जेन्ना पळय हांगा भितर इन्क्विजिशनाच्या काळार हांगा पयलीं तोडफोड जाली देवळां मोडून उडयलीं धर्म लादले लोकांचेर तेन्ना जी पळय देवळां मोडिल्लीं शेकड्यांनी देवळां मोडिल्लीं तातूंत भितर खंयचोच शांतादुर्गेचें देवूळ मोडलां असो उल्लेख ना हातूंतल्यान सिद्ध जाता तेचें की भोवतेक सगळीं आशिल्लीं तीं देवळां सातेरीचीं देवळां आशिल्लीं पूण मागीर पळय आमचें संस्कृतायझेशन जें पळय जालें सो तातूंतल्यान पळय तांणी पिसो रवळू हाचीं देवळां आसात ल्हान ल्हान पूण ते पिसो रवळू म्हणप ना ताका मागीर रवळनाथ केलो अशे तरेचे कन्सेप्ट जे पळय ताका एक नात लायले किंवा ताका मातशें इल्लें ताचें उदात्तीकरण केलें म्हाळू आशिल्लो ताका आनी म्हाळू कितें म्हणटाले ताका आनी कितें बरें नांव दिलें सो हे सगळे कन्सेप्ट मागीर आयले आनी हे सगळे कन्सेप्टांतलो एकूच आशिल्लो की ना तुमी कशें बारीक सातेर भितर म्हणनाका रोयण बीण पुसतात त्या रोयणीक आमी बरे एक मुखवटो लायलो भांगराचे मुखवटे लायले आनी जितलो चड श्रीमंत देव तितलो ताका प्रतिश्ठा अशे तरेचो एक समज ज्यो पळय भायल्यान कन्सेप्ट आयले ते कन्सेप्टांतल्यान निर्माण जाले आनी तोच म्हाका दिसता नरकासुराक लागू जाता नरकासूर आमच्या गोंयच्या दैवतांचें प्रतीक न्हीच नरकासूर हो आमच्या संस्कृतीचें प्रतीक न्हीच पूण नरकासूर हो लोकवेदांतल्या एका भावांतल्यान निर्माण जाल्लो तो नरकासूर आमी नरकासुराचें तें वाजप तयार केलें नाच तयार केलो म्हणून आमी नरकासुराक व्हडलो करनात पूण नरकासुरांतल्यान लोकांक एकठांय येवपाक मेळटा तरूण भुरग्यांक एक संद मेळटा एक नवें क्रिएटिविटी तयार करपाची तरूण भुरग्यांक हें संगीत ही लोकवाद्यां शिकपाची संद मेळटा आनी अजुनूय बी स्पर्धेक जेन्ना आमी वतात तेन्ना हें लोकवाद्यच आमकां आयकुपाक मेळटा ते कोण DJ लावन नरकासूर नाचयता आसतना हांवें पळोवना व्हडल्या स्पर्धांनी तेंच म्युजीक म्हणजे म्हाका ल्हानपणांतल्यान पयशे सामकें एक स्फूर्ती दितालें तेंच कटर घुम घुमचे कटर घुम 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 आनी तो कृष्ण नाचता बरो नाचता नरकासूर हांव मडगांवचे नरकासूर म्हणटा तो आतां मडगांवचे नरकासुराचो कन्सेप्टच बाकी कडेन जाला तो बरो नाचता घम घम आनी तो असो टर्न जाता फुडें टर्न जाता आनी हांव पळयलां लोक सामके मंत्रमुग्ध जावन ल्हान भुरगीं तर अशे सामके करून ताका पळयतात की कितें तरी तें एक दिवाळेचें प्रतीक जावन आमकां पडलां आमी ताका विरोध करून तें ना कितें करया कांय गजाली बऱ्यो गजाली घडोवल्या तातूंतल्यान एक बरें सामाजीक संघटन जातलें तरुणांक एक वेगळी दिशा मेळटली नवी दिशा मेळटली अशी आस्त करया कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक हांव दिवाळेच्यो परबी दितां तुमची दिवाळी आनी फुडलें वर्स सामकें बरें वचूं अशें मागता